सांब पावलान फिलिपे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयले हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साले वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यावस्था म्हणयेत. तांचे पोटच तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय थावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करन ती आपले महिमे भरीत कुडीचे स्वरूपायेक तो हाडतलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी धादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो, सोम्यांतय थीर रावा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरे वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचोया अशें ताणें म्हणलें तेन्ना संतोश म्हाका भोगलो. आतां आमी आमचे पांय दवरल्यात तुज्या दारवोट्या भितर जेरुसालेमा. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरे वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. एकेच संघटीत बांदावळीन एक शहर कशें जेरुसालेम बांदलां. थंयसर चडटात कुळयो. कुळयो सर्वेस्पराच्यो इस्रायेलाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे दिवंक सर्वेस्पराच्या नांवाक अर्घा. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरे वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. कित्याक थंयसर मांडल्यांत मुनसोबेची शिवासना, दाविदाच्या घराण्याची शिवासना. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरे वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेख पाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू, म्हाका त्राण ना. भीक मागूं? म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक
एक एकल्याकच ताणे आपयलें, पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 मन बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गंव. कारभाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 मन बरय. त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलतासतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याखी चड हुशार म्हणयेत. देवाचें उतर हें, वखाणे तुका क्रिस्ता.